विसा उपरांत तुमकां येवकार. गोंयांतल्या लोकांचो विचार पळयल्यार 3 मार्चाक गोंयांत भाजपाचेच सरकार येतलें हातूंत कसलोच दुबाव ना असो दावो विरोधी पक्ष फुडारी मनोहर पर्रीकार करता. मांद्रे मतदारसंघात जनसंपर्क अभियाना निमतान जाल्ल्या जाहीर सभेंत पर्रीकार उलयतालो. सोमारा भाजपाचो केंद्रीय फुडारी व्यंकय्या नायडूचे हजेरेन म्हापशा ह्या अभियानाचो समारोप जाता. भाजपाच्या जनसंपर्क अभियानाक मांद्रे मतदारसंघात लोकांचो बरो प्रतिसाद मेळ्ळो. विरोधी पक्ष फुडारी मनोहर पर्रीकार आनी भाजपाचे अध्यक्ष आमदार लक्ष्मीकांत पार्सेकराचे आरती दाखोवन स्वागत केले. ह्या अभियानाक लागून हरमल रस्त्यावेली येरादारी जॅम जाल्ली. केरी पालये ह्या मार्गावेल्यान ही मिरवणूक मोरजी मेरेन गेली. लोकां भितर जो विचार आसा त्या विशयान भितर भारतीय जनता पक्षाचे सरकार 3 तारखेक गोंयच्या विधानसभेचेर प्रस्थापीत जातले हाचे बद्दल म्हाका तीड मात्र शंका ना. हरमलच्यान आमचो खबराकार विनोद मेथर. मगो आनी भाजपाच्या युतीची उलोवणी चालू आसतनाच मगो पक्षान शेनवारा केप्यां जाहीर सभा घेवन प्रकाश अर्जुन वेळपाचो प्रचार सुरू केलो. युती जावं वा ना जावं प्रकाश वेळीप केप्यां मगोचो उमेदवार आसतलो अशें सुदीन ढवळीकारान ह्या वेळार जाहीर केलें. शेनवारा केप्यां जाल्ल्या मगो पक्षाच्या प्रचार सभेक येरादारी मंत्री सुदीन ढवळीकार, केपेचे मगो उमेदवार प्रकाश अर्जुन वेळीप, आदले नगरसेवक नाना गांवकार, प्रवीण बखळे आनी हेर मानेस्त माचयेर आसले. फाटलीं 5 वर्सां केप्यां भाशणां खूब जाल्या, मात उदरगत मातूय जावंक ना असो आरोप प्रकाश अर्जुन वेळीपान केलो. ह्या सभेक लोक व्हडा संख्येन आशिल्ले. आज हर एक तरुण, हर एक महिला, हर एक जाणकार जाणटो आज शिकिल्लो आसा आनी तो चिंतपाक पात्र आसा, चिंतपाक जाणा केपेकारांनी कितें करपाक जाय तें. केप्यान सांताक्लॉज भोंवता, भोंवनी भोंवता तितके लोकांनी ठरयल्लें आसा केप्याक ह्या फावटी मोठ्या संख्येन युवा शक्ती भायर सरले आसा आनी एकदां युवा शक्तीन ठरयलें की हो बदल आसाच आसा. प्रकाश अर्जुन वेळीप हो मगो पक्षाचो केप्यान उमेदवार आसतलो. मगो पक्ष 16 उमेदवार उबे करतलो अशें येरादारी मंत्री सुदीन ढवळीकारान पत्रकारां लागीं उलयतना स्पश्ट केलें. म्हाका उमेद दिसता सांगपाक की अंदूच्या हातूंत आमी कमीत कमी 5 तरी आमदार आमचे मगो पक्षाचे निवडून. केपेच्यान आमचो खबराकार मयूर नायक. कुमारजुव्या सावन विधानसभा वेंचणुकेक रावंक सोदपी फादर बिस्मार्क डायसाचेर जाल्ल्या हल्ल्याचो साश्टींतल्या सगळ्या NGOंनी निशेध केला. असल्या हल्ल्याक आमी भीक घालचे ना अशी शिटकावणी लोकांनी दिल्या. फादर बिस्मार्काचेर जाल्ल्या हल्ल्याचो निशेध करपा खातीर साश्ट वाठारांतल्यो सगळ्यो NGOज शेनवारा मडगांवां एकठांय आयिल्ल्यो. फादर बिस्मार्काचेर जाल्ल्या हल्ल्याचो सगळ्यांनीच निशेध केलो. We have been informed that threats are being doled out to people from other constituencies in Goa and will not tolerate, I reiterate, will not tolerate any such threats to any of the civil society members or other citizens. Goa has already decided to do away with all the people responsible for the evil that has happened for the last 5 years. And I'm confident that the people of Goa will stay united to see that the people responsible will be shown their place in the coming elections. आता डॉक्टर हुबर्टा सपोर्ट कोत म्हूण हे म्हाका उसगान मुगेले रेस्टॉरंटाक लासून उडयला. हे भाशेन धमकी दिल म्हूण आनी मुगे लाशील म्हूण म्हाका चड दूख भोगोना. पूण म्हाका दूख कित्याक भोगोल्या, आयज जें लाशिलां, दोंद लाशिलां, हाल वो गोत नाका मनशां लासपाक. जॉर्ज बारेटो आनी पीटर विएगासानूय ह्या घडणुकेचो निशेध केला. मडगांवच्यान आमचो खबराकार समीर भट. आतां पळोवया गोंयांतल्या हेर वाठारांतल्यो कांय राजकी घडामोडी. मेणकुऱ्या माऊली देवीक नाल्ल दवरून नरेश सावळान वेंचणूक प्रचाराक सुरवात केली. ह्या वेळार गांवचे लोक व्हडा संख्येन आसले. काँग्रेसीची तिकेट मेळ्ळी ना जाल्यार आपणाक परवा ना अशें जाहीर सभेत उलयतना नरेश सावळान सांगलें. कोण तरी विचारपाक लागलो, तिकेट मेळ्ळी? हांवें म्हटलें तिकेट मेळपाची गरज ना. जे म्हजे कार्यकर्ते आसा, जो हो जनसमुदाय आसा, तीच म्हजी तिकेट. अरे खंयच्या पक्षाची जर विचारलो जाल्यार हो म्हजो पक्ष. हे कार्यकर्ते, हो जनसमुदाय, हे व्यासपीठ, होच माझा पक्ष. गोवा विकास पार्टीचो बाणावलीचो उमेदवार कायतू डिसिल्वान घराघरा वचून प्रचार चालू केला. ह्या वेळार तांच्या वांगडा जायते वावुरपी भोंवताले.
ह्या फावटी बाणावलेत बदल घडोवन हाडुया असो उलो कायतून मारला. बाणावले गांवांत म्हाका 80% रिस्पॉन्स आसा. 80% आमी धरून वयता आतां. आमी हेच जाण इतले मतीचो आसा आमचे स्वीप करपाक एटलिस्ट 95% करतले म्हण आमी चिंतता, कित्याक आमकां खात्री आसा. भाजपान अजून आपले उमेदवार जाहीर करूंक ना. मात हालींच भाजपान प्रवेश केल्ल्या सुभाष फळदेसायान प्रचाराक सुरवात केल्या. आतां मेरेन 3-4 पंचायतींनी प्रचार केला अशें सुभाष फळदेसायान सांगले. प्रत्येक दिसाक कार्यकर्त्यांचो भरघोस पाठिंबो आणि 300, 400, 500 लोकांची वाडतो उत्साह पळोवन आमी भारावून गेल्ले आसात आणि भारतीय जनता पार्टीचो विजय सांगे मतदारसंघा भितर निश्चितपणान आसा. आणि संपूर्ण सांगे मतदारसंघ सगळे कार्यकर्ते, सगळे जातीचे हिंदू, मुस्लिम, क्रिस्तांव तशेंच बाकीचे सगळे तरेचे लोक आयज म्हजे बरोबर सपोर्टान आयिल्ले आसात. प्रुडंट मिडिया खातीर मेणकुरेच्यान उदय परब, बाणावलेच्यान सावियो डायस आनी सांगेच्यान मयूर नायक. आता घेऊया आनीक एक व्यावसायिक विसव.